म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी सगळ्यांनी देवाच्या उतराक आजीर जावन कितें तरी तुमच्या काळजान उक्तें जालां आसतलें, ओ मनांत तुमकां थोडी प्रश्न आसलेली ती ताका उतर मेळ्ळां आसतलें, ओ घडयेक तुमी हांगसर आसात पूण कांय जावंक ना, तुमी आनीक हिंचर आसात अशें घडलां आसत. पूण जावं, आयचो आयतार आमी दैवीक काकलुतीचो आयतार म्हणून मानयता. पाप साहेब सांत जुआंव पावल II ताणें हें फेस्त घडोवन हाडलें. दुसऱ्या आयताराक पुनर्जीवन जाल्ल्या म्हणजे इस्टराच्या आमी हें फेस्त समरमता. आनी गूड फ्रायडे त्या दिसा हें नोयेन आमी स्टार्ट करता आनी आयज तें फेस्त आमी समरमता. खूब हांगसर सांगलेलें आसा आमकां. कितें थोडें आमी थोड्याचेर मनन करया. पयले सुवातेर काकलूत आमी सगळ्यांनी अणभवलेली आसा. आनी काकलूत कितें करता आमकां? आमचें सगळें जिवीत बदलून काडटा. कशें जाता? तुमकां एक धाकली स्टोर सांगता. एकलो चोर ताका बोनकुणींत घातलो. बोनकुणींत आसतना तो खूब पाटी बोनकुणींतलो भायर सरोंक सोदतालो. ताका लागून 19 वर्सां तो बोनकुणींत आसलेलो. शेकीन ताका सोडलो, पूण कोणूच ताका आपल्या वाड्यांत शेरांत खंयसरूच घेत नासलो. पूण थंयसर एक बिशप आसलेलो. त्या बिशपाशी वचोन ताणें मागलें, म्हज्यान तुजे बरोबर रावंक जाता? ताणें खुशालपणी ताका घेतलो. तो जाणा आसलेलो हो चोर म्हणून. आनी सगळें केल्या उपरांत ताणें वस्तू थोड्यो बिशपाची चोरून आयदनां म्हणजे शिश्याची, आनी तो गेलो. चोरांनी ताका धरलो, ताका बिशपाशी हाडलो. बिशपान ताका कवर केलो. आरे, तुवें दिल्ले त्यो थोड्योच वस्तू व्हेल्याय, ती कोस्तेसालां व्हरोंक नाय मरे तुवें. आनी हें आयकून पुलिसांनी ताका सोडलो. पूण ताणें ताका विचारलें, तुवें म्हाका कित्याक ही दोया दाखयली? कित्याक तूं बरो मनीस, अशें तूं कोत्ताय खरो, तें कित्याक लागून तें तूं जाणाय. पूण तुवें तर देवाक तुजें जिवीत भेटोवन तुजें जिवीत तर बरे भाशेन सारशी जाल्यार तूं भरपूर बरें कोत्तलो आसलोय. ते मेरेन ताणें अशें केलें. तो गेलो एका नव्या गांवांत आनी ताणें बिजनस स्टार्ट केलें. आनी इतलो तो यशस्वी जालो की त्या शहराचो तो वडील जालो, मेयर जालो. आनी ताका उगडास आयलो, वय हे काकलुतीक लागून म्हजें जिवीत सगळेंच बदल्लें. कोणें म्हाका दोया दाखयली आनी बिशपान दाखयली. ताका लागून म्हजें जिवीत हांवें सगळेंच आदलें सोडलें आनी नवें केलें. पूण ही म्हाका कृपा देवान दिली. म्हजे वस्तूंकी जावचें नासलेलें हें. भयणीनो आनी भावनो, घडयेक तुमकांय हे भशेन दोयेचो अणभव आसतलो. कोणें तरी तुमकां दोया दाखयली आसतली. केन्नाय कितें जाता, आमी परिक्षेन कॉपी कोत्ता आनी कॉपी कोत्ताना आमकां तो धरीत जाल्यार सगळेंच मागीर काबार. आनी परतून एग्जाम परिक्षा दिवंक जायना, चड करून SSCची ओ 12वीची ओ हे भाशेन. आनी कोणें तर तुमकां दोया दाखयले आसत जाल्यार तुमी जाणत, हांवें फुडें कॉपी करूंक फावना, पूण म्हजे वस्तूंक करूंक जाय म्हणून. असलें परिवर्तन आमचे मदें घडटा दोयेक लागून. खूब जाणांचे जिवितां हे भाशेन बदललेले आसा. एकलो चेडो असोच आडनाडी आसलेलो. ताचो पाय मेलो तेन्ना ताचेर सगळी जबाबदारी आयली. ते मेरेन सान ताणें तें सगळें सोडलें, बोटीर गेलो, भरपूर वावर केलो, परतून आयलो, शिक्षण घेतलें आनी शेकी तो कॅप्टन जालो. आनी हे भाशेन ताणें खूब बरेंपण दाखयलें.
कित्याक लागून मायन ताका सदांच बरेपण दाखयल्लें. ती ताका आडायताली, ताका सांबाळटाली आनी हाका लागून तें परिवर्तन ताचें सगळें घडलें. हें कशें घडटा? ही देवाची कृपा. देवाची दया आनी कृपा आमचें जिवीत बदलता. आनी हे भाशेन आमी पळयता पयले क्रिस्तांव तांकां देवाची दया मेळ्ळी, देवाची कृपा मेळ्ळी आनी हाका लागून ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक बावतिजम घेतलो. आनी बावतिजम घेतलो म्हणटच कितें जाता आमकां? आमी क्रिस्तांव जाता एक जमो ना. वय तें जाता खरें, पूण आनीक कितें भितरलें घडटा. आमी जेजूचे कुडींत एक जाता. आतां जशे भशेन आमची कूड आसा, वेगवेगळे सांदे आसा, खूब सांदे आसात. त्या सांद्यांनी आमचें जिवीत आमी चलयता. कुडीचे म्हणणें एक आसात, मनाचे आनी आत्म्याचे सांदे हे भाशेन आमचे मदें आसा. सगळें कांय आमकां दिसती पडना, थोडे आमी जाणो, बाकीचे आमकां हाजीर जावन तें कळोंक लागता. तो ते भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूच्या पुनर्जीवनपण जालेले कुडींत भाग घेवंक लागता. आनी ताका लागून आमी सगळीं जाणां तो मागण्याक आसता. ताका लागून आमी आतां सगळीं जाणां मागण्यांत आसा. तो उण्याची मोडणी करता आनी आमकां आपले मांस आनी रगत हे कुडीक जिवन दवरच्याक दिता. आनी आमी सगळीं जाणां ताका शेवून ताच्या एकवटांत आमी जियेता. मागणें कोत्ता हे भाशेन ताचे मोडणींत ताका एकवटान रावता. आनी अशें जालें की ना, एक जुवार तर आमकां पांयांक चाबत जाल्यार रोखडेच आमच्या पांय सगळे थंयसर सांबाळूंक आमचे हात वेतात, मन थंयसरूच आसता. ते भाशेन एकामेकाचो आमी परामर्श करता. आमकां भूक हांगसर लागता, पूण पळयात आमचे हात कितें ना कितें जेवण सोदता आनी तोंडांत घालता आनी भूक मारूंक आमी हे भाशेन वावुरता. तेच भाशेन आमी एकामेकाचो परामर्श करूंक लागतले. पूण केन्ना म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, जेन्ना खरेपणी आमी जेजूच्या एकवटान रावतले तेन्ना जेजू आमच्या सगळ्यांचो परामर्श करतलो आनी ताका हे परी आमी सहकार करतले. हें मनांत धरूंक जाय. नाजाल्यार आमचे वस्तूंकी आमी थोडो वगत बरें करीत, पूण मागीर आमी करिना कित्याक ती आमकां बरें करिना म्हणून ना. आमी सदांच जेजू सारकी दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतले. ती वायट करीत जाल्या पर्यान आमी तांकां बरें करीत रावतले, कित्याक आमी न्हय, जेजू आमचें सगळें वावुरता. ताका लागून हें पयले वाचपान आमकां सांगलां. हे भाशेन तांचो जमो आसलेलो एका मनाचो, कित्याक जेजू सगळें रावली की ना आमचें मन एक जाता. आतां पळयात आमी हांगसर सगळीं जाणां आयिल्लीं आसा, आमचें मन एक जाल्लेलें आसा जेजू सगळें आनी जेजूच्या उतरांनी आमी उदीक घडोवन येता. आनी हांगसुतान गेलीं म्हणटच आमच्या घराब्यान आमी हे भाशेन जिवंक जाय. पूण आमी पळयतले खूब आडखळी आसतल्यो. ह्यो आडखळी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आपल्यापणाच्यो. हे परी पातक आमचें सगळें आपलें राज दाखयता. कित्याक कशें? दुस्पोट, एकपोट ना. एकपोट कित्याक ना? कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान जियेना. हें सगळें जें घरांत घडटा तितलें आमी तो जेजू सगळें दवरीत. प्रत्येक सुस्कारान जेजू म्हणून जें अणभवता आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार, तें ताका तो सगळें समर्पण दीत जाल्यार तो तें घेवन सारकें करून आमकां बरेंपण आपलें दितलो आनी आमी ताचे वस्तुंगी एकामेकाचो मोग करूंक लागतले. जसो हांवें केला तसो तुमी करूंक जाय म्हणून ताणें सांगलां. आनी हे परी आमचें जिवीत आमच्या घराब्यांत वचोन आमी जिवंक जाय. नाजाल्यार दुस्पोट आसा जाल्यार देंवचाराचें राज आमच्या घरांनी आयिल्लें आसा. तशें करूंक फावना आमी. ताका लागून हांगसर आमकां घोटाय मेळटा जेजूची, आनी आमी वचोन घराब्यांत आमी करूंक जाय. वडील जे आसतात, पाय आनी माय, ही तांची जबाबदारी जेजूच्या एकवटान रावन भुरग्यांक एकवटान दवरूंक. वय खूब आतां जाता, वय जातलेंच. प्रत्येक जाण आमी आपल्या वाद्याची, पूण असलें जालें म्हणटच आमी तांकां मागण्यांत धरूंक जाय जेजूच्या. आनी आमी पळयतले तो बदल घडून हाडटलो, कित्याक तो आमचें सगळें दुसऱ्यांक दया दाखयतलो
आनी हे दोय उरवीं तांचें जिवीत बदलतलें. पळयात, खूब पाटी आमकां हें घडचें ना म्हणटा आमी, तोमासा भाशेन आमी दुबावतल्या, वय तशें घडटलें आमचे मदें. पूण असो दुबाव आयलो की ना, हो दुबावूच जेजू सोबेन दवरया आनी तो आमकां भेटोंक येतलो आनी तो आमकां आपलो अणभव घडोवन दितलो आनी तो आमचें जिवीत अदीकान अदीक ताचेर थिरावन जिवंक आमकां मदत करतलो. हें ताचें, तो करतलोच आनी करीत आसा. पूण आमी जागृत जावंक जाय. कशीं जागृत जातल्या? जेजून सांगलां ते प्रमाणे म्हजें सोबें रिगून रावात. कशीं रावतलें रिगून ताचें सोबें? सुस्कारांतल्यान. सुस्कार आमचे सोबें कुडींत मनांत ओतम्यांत रिगून येता. आमी सुस्कार भायर सरतना जेजू सोबें रिगून रावया, कित्याक तो सगळे सुवातेचेर आसा. ताचे सोबें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसा. सगळें पळय आसा तितलें जेजूचेंच जिवीत. त्या जिवितान आमी सगळें आमचें जिवीत ओपून दिवया आनी ताचें जिवीत आमी पत्करया. जेन्ना आमी ताका आजीर जातल्या तेन्ना ताचें जिवीत आमचें सोबें वाडटलें. जेन्ना आमी ताका आजीर जायना तेन्ना संवसाराचें वायटपण आमचे मदें अदीक आनी अदीक वस्ती करूंक लागतलें आनी आमचीं उतरां, कोन्यो, चाल हें बरेंपण दिना, वायटपणूच दितलें. आनी ताका लागून आमी बरें करचें आसतना ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी जियेता आनी तांचो आमकां कांटाळो येता, आमकां बेजार जाता. पूण कितें करतलें? तेन्ना आमी सगळें जेजूच्या एकवटान करया. आनी हें तुमकां तर करून जिवंक जाय जाल्यार रातची जशे भाशेन जेजू रातचो बापायशी वेळ सादतालो आनी सकाळीं उठून वेळ सादतालो, ते भाशेन आमी करया. बागेवन फ्रांसीस शावियर पयलो तसो करिनासलो, पूण एक पाटी जेन्ना ताका जेजूचो अणभव, जेजूची काकलूत ताणें अणभवली, ते मेरेन सान तो रातचो आनी सकाळचो वेळ जेजूच्या एकवटान सादतालो. कित्याक जेजू जो ताचे सोबें आसा तो बापायक आपलें सगळें ओपून दितालो. आनी हे परी जेजूच्या एकवटान पवित्र त्रित्वेन बरोवन आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतलें. हें सगळी शिकोवन तुमी जाणत, पूण एकूच मात करूंक जाय, सदां रातची कोंत घेयात. प्रत्येक मणीचेर सुस्कार घेतना जेजून बरोवन आयली, जेजू 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 म्हण बेश्टें जेजू 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 म्हण नाकात, तें कांय जावचें ना. जेजू खरोच आजीर आसा, ताका म्हजें सगळें हांव दितां. कित्याक तो जिवंत जेजू, तो मेलोलो न्हय, तो हांगसर आजीर आसा. आनी ताका आमी सगळें दिलें की ना, ह्या भावार्थान आमी तो ताका आमचें सगळें दिलें जाल्यार आमचें जिवीत आदले भाशेन आमी जिवचें ना, आमी ताचे सोबेन जियेतल्या. आनी हातून आमकां शांती मेळटली. पळयात, आमी कितेंय वायट करूं तो येवन आमकां सदांच शांती दिता. जशे भाशेन शिश्यांक ताणें ताका नाकारलेलो, ताका उबोवन उडयल्लो, ताचे चडशीं पयस गेलेलीं, ताका तेंको दिवचें आसतना धांवन गेलीं, आनी तो तांचे सोबें येता आनी म्हणटा, शांती तुमकां, भियो नाकात. तुमी जें केलेलें आसा तें सगळें हांवें पत्करलेलें आसा, तुमकां हांवें बोगसणें दिल्लें आसा. हे भाशेन जेजू करतलो आमचे सोबें. सगळीं जाणां आतां आमचे हात शेवटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे सोबें कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची बोट आसा थिंसून तकले मेरेन जेजूच्या जिवितान आमी बरोन आयलीं. जेजू सोबें, जेजू बरोबर आमची सगळीं चिंतनां, भावना, बरीं वायट पोजडीं कितेंय जावं ती सगळीं ताच्या सोबें दवरया. ताचे सोबें आमी ताच्या नांवान दवरीत तर आमकां अदीक वेगी सुटका मेवतली आमच्या पातकांतली. आनी ते परी ताचे दवरलें म्हणटच बरें आनी वायट तें तो नितळ करून दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून आमकां ताच्या एकवटान अदीक आनी अदीक तो घडून हाडटलो. आनी आमचें जिवीत तो सांदो आमी जावंक जाय पळय, तो सांदो आमी जावन जेजूच्या एकवटान जेजूच आमी सहकार करतले हांव, आनी तो आमचें सोबें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयतलो. विसरूं नाकात, हे परी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं 5 मिनट सकाळीं उठ्ठना ताका एकवटान रावया. आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. आख्खी रात तो आमचें सोबें जें वायटपण घडोवन आयलेलें आसा तें
दुरुस्त करून आमकां ताच्या मार्गान चलूंक स्वतान घडोवन येवंक आमकां मदत करतलो. आनी ताका लागून सकाळची आमी ताका एकवटून रावलीं जाल्यार ही ताची पद्दत आमचें सगळें घडोवन येतली.